नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आज जी आमच्याकडे डॉक्टर आसा ती जावन आसा डॉक्टर कृपा नायक. तांकां आयुर्वेदीक फुडल्यान अवॉर्ड सुद्दां गावल्लो आसा. डॉक्टर टी.एम. गोखले मेमोरियल अवॉर्ड आनी असे खुबशे अवॉर्ड गावल्ले आसा. तेंच्या म्हाका लायफाची फूल जर्नी आयकपाक गावतली ह्या मुलाखतींतसून. स्टार्टींग तुमचें बालपण कसो आसलो, तुमचें स्कूल, कॉलेज हे सगळें आयकपाक जाय. कशे आठवणी आसले? स्कूल पयलीं म्हजें जें प्रायमरी एज्युकेशन जालें म्हणजे प्रायमरी टू 6th स्टँडर्ड पर्यंत तें न्यू गोवा हायस्कूल म्हापसा थंय जालें. म्हणजे हांव मामागेर रावन शिकतालें. तेच्या नंतर 7th स्टँडर्ड हांव बिचोले आयलें. आमचें घर बिचोले. सो श्री शांतादुर्गा हायस्कूल बिचोलेन 10th पर्यंत शिक्षण जालें आनी तेच्या नंतर हायर सेकंडरी शांतादुर्गा हायर सेकंडरी बिचोले. सो चायल्डहूड एज्युकेशन सगळी कडेन म्हाका बेस्ट मेळ्ळें. म्हणजे न्यू गोवा हायस्कूल म्हणजे थंय एक कॉम्पिटिटीव स्पिरीट तयार जाली. मागीर शांतादुर्गा हायस्कुलान येवन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स हेजे एक्सपोजर बरें मेळ्ळें आनी एज्युकेशन वायज 12th पर्यंत बरें एक्स्ट्रा शिक्षण जालें. आमचे एक्टिविटीज तुम्ही कितें कितें करताले म्हटले स्पोर्ट्सान बीन? एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान ड्रॉइंग, पेंटिंग, मागीर वक्तृत्व स्पर्धा आसताल्यो तितूर भाग घेताले. त्यानंतर श्लोक पाठांतर आसा किंवा अश्यो ज्यो म्हणजे मोस्टली वक्तृत्व रिलेटेड चडशे स्पोर्ट्सान मातशें कमीच. हायर सेकंडरी? हायर सेकंडरीन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान कांयच नासलें. मोस्टली फक्त अभ्यास. डॉक्टर पयलो आयकपाक जाय की आयुर्वेदीक म्हटल्यार कितें तें? वॉट इज आयुर्वेदीक? ओके. आयुर्वेदा म्हटल्यार सायन्स ऑफ लायफ. म्हणजे आमचें जें जीवन आसा तें जगतना तें आमच्या आयुश्या खातीर बरें कितें आनी वायट कितें हें ज्या शास्त्रान सांगलां तें शास्त्र म्हणजे आयुर्वेद. म्हणजे इन शॉर्ट आमचें फूल लायफ कशें जगप हें आमकां आयुर्वेदूच खूब बऱ्या भशेन सांगू शकता. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जे आसता पळय कशें आसता एक्चुअली? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्पेशली 2 टायपचे आसता. शोधन आनी शमन. शमन म्हणजे जी मेडिसिन्स आमी वेगवेगळी पळयता, वनस्पतीची मेडिसिन्स आसा किंवा रसौषधी आसा, ते मेडिसिन्स दिवन रोग बरे करप ही एक चिकित्सा पद्दती आसा. आनी दुसरें शोधन, जेका तुवें आयकलां आसतलें पंचकर्म म्हणून जी ट्रीटमेंट आसा. सो दॅट कम्स अंडर शोधन. म्हणजे बॉडीचे फूल दोश जे आसा वाडलेले ते शरिरांतल्यान भायर काडून उडयतात मेडिसिन्स दिवन. आनी रेज्युविनेशन जे म्हणटा म्हणजे शरीर पूर्णतः निरोगी जावन तयार जाता. मातशें डिटेल्सान सांगता आमकां कशें कितें हें? शॉर्ट सांगले डिटेल्सान मातशें. शोधन चिकित्सेचे डिटेलान सांगता कारण खुबशा लोकांक पंचकर्म म्हटले की बॉडी मसाज किंवा स्टीम अशेंच खबर आसता. पण पंचकर्म ही आयुर्वेदाची शोधन चिकित्सा पद्दती. पंच म्हणजे 5 आणि कर्म म्हणजे कर्म. 5 बेसिक प्रोसिजर्स असतात. तितूर वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्षण असे हे 5 प्रोसिजर्स आसा. आणि त्या 5 प्रोसिजरां खातीर एखाद्या मनशाक तयार करप तेजे जे प्री प्रोसिजर्स आसा जशे प्री ऑपरेटीव आसता तशे प्री प्रोसिजर्स आर फूल बॉडी मसाज आणि स्टीम. ते दिवन शरीर तयार करता आणि त्याच्या मागीर प्रत्येक मनशाच्या गरजेनुसार किंवा ऋतूनुसार ही पंचकर्मा केली वता. पंचकर्म बेसिकली फक्त एका दुयेसाची ट्रीटमेंट म्हणून न्ही तर जे निरोगी लोक आसा त्या निरोगी लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करपा खातीर ही पंचकर्मा आयुर्वेदान सांगलेली आसा. डॉक्टर अशें खुबशे लोकांक दिसता की आयुर्वेदीक म्हटल्यार फक्त एक अशें कितें हें अशें दिसतात. आनी अशें तुमी एक्चुअली तुमचो पॅटर्न बीन कितें आसता आयुर्वेदान लोकांक तुमकां ट्रीट करतना? म्हणजे वर्किंग पॅटर्न म्हणटा आयुर्वेदाचो. हय, तुवें सांगलें तें खूब बरोबर आसा की लोकांक आयुर्वेद म्हणजे काय न्ही कशें किंवा आयुर्वेद म्हणजे एक जडीबुटी अशेंच जडीबुटीचे वखद अशेंच खबर आसता. पण आयुर्वेदा इज अ सायंटिफिकली डिझायन्ड सायन्स. कळ्ळें? म्हणजे शास्त्र आसा हें एक. आनी वेगवेगळ्यो पॅथीज आसा पळय, एलोपॅथी आसा, होमिओपॅथी आसा. सो ह्या वेगवेगळ्या शास्त्रां भशेनूच आयुर्वेद हें शास्त्र आसा. पण आयुर्वेदाचें एक वैशिश्ट्य आसा की तेजो मेन मोटो जो आसा तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम. म्हणजे बाकीच्यो पॅथीज ज्यो आसा त्यो एखादो रोग जालो, दुयेंस जालें की तेजेर ट्रीटमेंट कितें करप हें बाकीच्या पॅथीजांनी सांगलां. पण आयुर्वेद हें एकमेव अशें शास्त्र आसा जेचेर रोग जावचे न्ही म्हणून मनशान कितें कितें करप तेजें जास्त वर्णन आसा. जेका लागून आयुर्वेदान दिनचर्या सांगल्या. म्हणजे सकाळी उठल्या पासून रातचे कितें कितें करप न्हिद पर्यंत. मागीर वेगवेगळे ऋतूज जे आमचे आसा त्या ऋतूनुसार मनशाचो आहार विहार कसो आसप जेणे करून ते फॉलो केले की निरोगी उरता मनीस म्हणजे दुयेंस जायना. पण आयुर्वेदिकाक बेसिकली खूब टायम लागता न्हू, म्हटल्यार टायम लागता रिकवर जावपाक. हय. सो कित्या खातीर आयुर्वेदा कडेन वळचें आमी? आयुर्वेदाक ट्रीटमेंटाक किंवा रिजल्ट येवपाक टायम लागता अशें कांय ना. वेगवेगळ्यो चिकित्सा पद्दती आसा. जशें हांवें सांगले बद्दल की पंचकर्म ही एक चिकित्सा पद्दती आसा. तितूर बस्ती हो जो ट्रीटमेंट आसा तो
एक असे म्हणू शकता की इन्स्टंट पेन रिलीफ देऊ शकता. त्याचप्रमाणे आयुर्वेदाचे विद्धकर्म आणि अग्निकर्म असे एक प्रकार असा चिकित्सा पद्धती तितून इन्स्टंट पेन रिलीफ किंवा वेगवेगळ्या दुयेंसान इन्स्टंट रिझल्ट दिवू शकता. फक्त हे जे फिल्ड्स आसा ते आतापर्यंत कमी एक्सप्लोर्ड आसा. पण आमचो जो भारत देश आसा त्या देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी ही चिकित्सा पद्धती आता प्रॅक्टीस करतात. वैद्य व्हडले व्हडले तज्ञ आसात ते प्रॅक्टीस करतात आणि रिझल्ट समाजाक दितात. आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस तुम्ही खंय करतात? हांव सध्या दीनदयाळ आयुर्वेद पंचकर्म केंद्र बिचोले आसा थंय प्रॅक्टीस करता सोमार ते शेनवार. तशेंच दर आयतारा दोडामार्ग म्हणजे महाराष्ट्र थंयसरूय आयतारा प्रॅक्टीस करता. म्हणजे तुमचे ॲक्च्युअली आम्ही जेन्ना तुमकां अपॉइंट केले की इंटरव्यूया म्हणून मोस्टली तुम्ही आउट ऑफ गोवा वयतात. सो बेसिकली ते कितें शिकपा खातीर वयतात काय तुमी कशें कितें तुमचें तें? ॲक्च्युली आउट ऑफ गोवा वता दॅट इज फॉर अपग्रेडेशन, सेल्फ अपग्रेडेशन. म्हणजे गोंया भायर खूप बरे बरे आयुर्वेदाचे वैद्य आसात. जशें हांवें म्हटलें अग्निकर्म विद्धकर्म चिकित्सा आसा, इन्स्टंट पेन रिलीफ ट्रिटमेंट जेका म्हणटात. सो ते शिकपाक लागून हांव महाराष्ट्रान गेल्लें. किंवा आयुर्वेदाची वेगवेगळी गुरुकुल शिक्षण पद्धती म्हणजे जशें भारतीय शास्त्रां जी आमची आसा न्ही तांकां एका गुरूचें सान्निध्य आसप किंवा गुरूचें मार्गदर्शन आसप खूप म्हत्वाचें. आणि अशे वेगवेगळे गुरू आमच्या भारतान सगळी कडेन आसा जे आपापल्या फिल्डान स्पेशलायज्ड आसा. आमकां आयुर्वेद म्हणजे फक्त जडीबुटी म्हणून खबर आसा पण अशें ना. आयुर्वेदानूय शल्य चिकित्सा म्हणजे सर्जरी आसा, ENT म्हणजे कान नाक घसा डोळे हेजे ट्रिटमेंट करपी वैद्य आसात. त्यानंतर स्किन स्पेशलिस्ट आसा. एलोपॅथीन जशी ऑर्थोपॅडीक ही एक ब्रँच आसा तशें आयुर्वेदान सुद्दां अस्थि संधिरोग तज्ञ आसा. सो जेन्ना जेन्ना हांव गोंयांतल्यान भायर वता तेन्ना सेल्फ अपग्रेडेशना खातीर वता, वेगवेगळ्यो गोश्टी शिकपाक वता. आनी जशें हांवें म्हटलें गुरू सान्निध्य इम्पॉर्टंट आसा. तो आतां गुरुकूल हो एक कन्सेप्ट आयुर्वेदान आयला जेन्ना तुमकां एक 2 किंवा 5 दिसाचें एक गुरू सान्निध्य आयुर्वेदाच्या गुरूचें सान्निध्य मेळटा. म्हणजे त्यांच्या बरोबर साधारण एक दिसाचे 20-22 तास त्यांच्या वांगडा रावन शिकू शकता तुम्ही तुमच्या आवडीचो विषय. डॉक्टर हांवें खुबशे ऑब्जर्व केला की तुमी आयुर्वेदिक डॉक्टरांक कमी दिसता. तुमी खुबशे स्पीचीस दिता म्हणजे मोटिवेशनल स्पीचीस तुमचे आसता, डिफरंट जाग्यांचे स्पीचीस दिता. हे तुमकां ॲक्च्युअली म्हणजे ॲक्च्युअली खंयसून स्टार्ट जाली सुरवात खंयसून जाली? मोटिवेशनल स्पीचीस अशें न्ही पण आयुर्वेदिक जीवनशैली कशी आसची किंवा लोकांनी आयुर्वेद आपल्या आचरणान कसो हाडचो हेजेर मोस्टली विषय असे आसता किंवा भारतीय सण आणि ताजो सण साजरे करपाचो आरोग्या कडेन कितें संबंध अशे वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यान हांव दिता. तेजी सुरवात म्हटल्यार अशें जालें की म्हाका केन्नाच खबर नासलें की हांव स्टेजीर उबें रावन उलोवंक शकता किंवा व्याख्यान दिवंक शकता. म्हणजे शाळेंतली वक्तृत्व स्पर्धा सोडली जाल्यार अशें समाजा समोर येवन विशय मांडप अशें केन्ना म्हाज्या मनान किंवा तकलेन नासलें. पण श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठाचे जे सद्गुरू आसा परमपूज्य धर्मभूषण श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी तांच्यांनी म्हाका पहिली संधी दिली की गुळदुव्या एक आश्रम आसा आणि त्या आश्रमान आयुर्वेदाचे आमी एक शिबीर आयोजीत केल्लें गुरुपीठातर्फे. आणि त्या शिबिरान एक 10 मिनटां उलोवपाची म्हाका संधी दिल्ली. आणि सद्गुरूंचोच आशिर्वाद आणि प्रेरणा की त्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान त्या व्यासपीठा वयल्यान सुरवात जाली आणि हळू त्या विशयान म्हणजे व्याख्यान दिवपाची आवडूय निर्माण जाली. आणि थंयच्यान एक सुरवात जाली. तो प्रोसेस आतां पर्यंत चालू आसा. त्याच प्रमाणे आयुर्वेदाचे जे प्रख्यात गुरू आसा वैद्य सुविनय दामले सर सो ते म्हाजें एक इन्स्पिरेशन आसा. तेंची वक्तृत्व शैली म्हाका खूब आवडटा. सो तेंचे कडल्यानूय खूब गोश्टी शिकपाक मेळ्ळ्यो. आणि अशें एक्चुअली म्हाका आनी कनेक्ट करपाक जाय प्रश्न की तुमी एक सोशली आयुर्वेदिक प्रमोट करपा खातीर कशें कितें करतात? आयुर्वेदा प्रमोट करपा खातीर जशें तुवें म्हटलें की तुवें म्हाका व्याख्यानां दितना पळयलां. सो वेगवेगळ्या म्हणजे आयुर्वेदा हे वेगवेगळ्या स्तराचेर पावोवपाचें काम व्याख्यानाच्या माध्यमांतल्यान खूब बऱ्या भशेन जाता. स्पेशली शाळेंतलीं जीं भुरगीं आसा त्या ल्हान वयाचेर जर तांकां आपले भारतीय वैद्यक शास्त्राचें जर म्हत्व कळ्ळें जाल्यार चड बऱ्या भशेन ती आयुर्वेद आत्मसात करूं शकता. म्हणून शाळेच्या लेवलार व्याख्यानां दिता. तशेंच महिलां खातीर व्याख्यानां आयोजन करता. आणि कॉर्पोरेट लेवल जे आसा म्हणजे आतां IT फिल्डांतले जे लोक आसा जेंकां खूब मानसीक ताण आसता अशा लोकां खातीरूय आयुर्वेदा लायफस्टायल हेजेर व्याख्यानां दिता. तशेंच वर्तमानपत्रां हो एक खूब बरो माध्यम आसा मॅक्झिमम लोकां पर्यंत एखादो विशय पावपाक. सो वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतसून वेगवेगळ्या विशयांचेर लेखन करपाक सद्या सुरवात केल्या.
आणि बाकी सोशल मीडिया असा फेसबुक इंस्टाग्राम त्याच्या थ्रू मधी मधी जेन्ना असता तेन्ना अपडेट्स आयुर्वेद रिलेटेड दिता. तुम्ही लेखनाची सुरुवात केन्ना केली? लेखनाची सुरवातूय अशेंच जालें की कोविड पिरियड खबर आसतलें की तेन्ना अशें सगळेच बंद आसले आणि सगळीं जाणां वर्क फ्रॉम होम करतालीं. आमचे क्लिनीक चालू असले पण पेशंट्स तितले क्लिनिकार येवपी कमी आसताले, सो वेळ खूप आसतालो आणि वेगवेगळ्या एक्टिविटीज तेन्ना करपाक सुरवात जाल्ल्यो. सो अशेंच एकदां स्वामीजींनीच म्हटलें की आत्ता जो विषय समाजान चालू आसा एक्टीव कोरोना, तर त्या विशयाचेर तूं एक लेख बरय वर्तमानपत्रान, म्हणजे काळजी कशी घेवप किंवा कोविडचो भंय मनान आसलो लोकांच्या, तर तो भंय कमी करपा खातीर कितें उपाय करूं शकता, तर ह्या विशयाचेर लेखन कर. आणि ती सुरवात आसली, म्हणजे तेन्ना पयलो लेख बरयलो आणि त्या मागीर वर्तमानपत्रांनी अप्रोच केलो, म्हणजे गोमंतक आसा किंवा तरुण भारत आसा तेंच्यांनी अप्रोच केलो आणि मागीर त्या वर्तमानपत्रान लेखन सुरू जालें. गोवन वार्ता आसा, तर अशा पद्दतीन लेखनाचे काम सुरवात जालें. अशें सांगले पळय आमकां की आमचे गुरू सानिध्य इम्पॉर्टंट आसता म्हणून. हय. तुमचे गुरू कोण आयुर्वेदात? गुरू सान्निध्य खूप इम्पॉर्टंट. जशे आयुर्वेदातले गुरू इम्पॉर्टंट तशे लायफान सद्गुरू आसपूय खूप इम्पॉर्टंट, कारण आपल्या मदीं जे बरे गूण आसता आनी वायट गूण आसता ते खुबदां आपणाकूच ओळखूंक कळना. ते एक सद्गुरूच लायफान प्रॉपर डायरेक्शन दिवं शकता. जशें हांवें तुका म्हटलें की हांव लोकां समोर रावून उलोवं शकता हें म्हाकाच खबर नासलें, एंड दॅट क्वॉलिटी वॉज known to me only because of my सद्गुरू धर्मभूषण पूज्य श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी. तर सद्गुरू हे लायफान आसपाक जाय आयुर्वेद वैद्याच्या तरी. त्यानंतर जशें आयुर्वेद शास्त्रान खूब बरे बरे गुरू म्हाका सद्गुरू कृपेनूच मेळ्ळे अशें हांव म्हणटा. तर सगळ्यान पयलीं कॉलेजींतले जे वेगवेगळे गुरू आसा, म्हणजे वैद्य अनिल पानसे सर, वैद्य दीक्षित सर, वैद्य कोरडे सर, हेंचे खूब बरे मार्गदर्शन कॉलेज टायमार मेळ्ळें, अजुनूय मेळटा. त्यानंतर हांवें पंचकर्माचें विशेष शिक्षण धुळ्या वचून घेतलें. थंय वैद्य प्रवीण जोशी सर आसा किंवा मालेगांवचे वैद्य पश्चिम बरण सर आसा, वैद्य शुभांगी मॅम, कीर्ती मॅम, हेंचे कडल्यान आयुर्वेदाचे पंचकर्माचे स्पेशलायज्ड नॉलेज म्हाका तेंचे कडल्यान मेळ्ळें. त्याच प्रमाणे वक्तृत्व शैली किंवा खूप सोप्या पद्दतीन आयुर्वेद लोकां पर्यंत पावोवपाचें कशें किंवा आयुर्वेद आपल्या आचरणान कशें हाडपाचें हें राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरू वैद्य सुविनय दामले सर हांचे कडल्यान हांव अजुनूय शिकता. त्यानंतर इन्स्टंट पेन मॅनेजमेंट जे हांवें सांगलें ते वैद्य चंद्रकुमार देशमुख सर हांचे कडल्यान शिकलें. आणि वैद्य श्रीनिवास गुज्जरवार सर जे कॉलेज टायमार म्हाका मेळ्ळे तेंचे कडल्यानूय खुबश्यो गोश्टी शिकले. डॉक्टर, आयुर्वेद आणि स्पिरिच्युअलिटी एक कनेक्टेड आसा, तुमच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून मातशें एक्सप्लेन करा. हय, कनेक्टेड आसा, पण स्पिरिच्युअलिटीन हांव इतलें डीप ना किंवा म्हाजो खूब अभ्यास ना, पण जितलें म्हाका कळटा त्या अनुसार हांव सांगपाचो प्रयत्न करता की स्पिरिच्युअलिटीन आयकलां आसतलें की धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम अशें आयुर्वेद म्हणटा. आणि स्पिरिच्युअलिटीचे 4 हे आसा, धर्म, अर्थ, काम आनी मोक्ष. सो मोक्ष प्राप्ती इज द अल्टिमेट म्हटलां. आणि आयुर्वेद कितें म्हणटा की हे सगळे 4ूय पुरुषार्थ मेळोवपाक बेजीक रिक्वायरमेंट कितें, तर दॅट इज आरोग्य किंवा तुमचें शरीर आणि मन हेल्दी आसप ही गोष्ट खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो स्पिरिच्युअलिटीन प्रोग्रेस करपा खातीर आयुर्वेद जिवनशैली जर आमी फॉलो करत जाल्यार तेजे स्पिरिच्युअल प्रगती बरी जावं शकता. आणि जशें हांवें सांगलें की एखाद्या मनशाच्या लायफान गुरूची आवश्यकता चडान चड आसता. सो गुरू पेक्षा सद्गुरूंची आवश्यकता चड आसता, कारण लायफांतले वेगवेगळे विशय आसा ते हँडल करतना सद्गुरूंचें मार्गदर्शन खूब इम्पॉर्टंट. त्याच प्रमाणे आपूण रायट पाथार वता काय ना तें कळपा खातीरूय सद्गुरू मदत करता. जशें हांवें म्हटलें क्वॉलिटीज तुमच्या भितरल्यो सांगता, दोश कमी करपाक मदत करता. त्यानंतर सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट एखाद्या मनशाच्या लायफांतली कितें आसत जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन. तुमी जें कितें काम करता किंवा तुमी ज्यो ज्यो गोश्टी करता तितूंतल्यान समाधान मेळप आनी आनंद मेळप हें सगळ्यान म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. आणि हे सगळें करत आसतना जर तुमकां सद्गुरूंचें मार्गदर्शन, सद्गुरू सान्निध्य, साधना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसत जाल्यार समाधान खूब बऱ्या तरेन मेळूं शकता आणि तुमी लायफान हॅप्पी आसता सदांच. आणि आम्ही अशें आयकलां की तुमी गर्भसंस्कारान शिक्षण घेतलेलें आसा, सो कित्या खातीर म्हटल्यार कशें कितें तें कनेक्टेड तुमच्या लायफान? हय, गर्भसंस्कार ही आतां काळाची गरज आसा. जशें पयलींच्यान खबर आसतलें की गर्भसंस्कार आनी आयुर्वेद जिवनशैली हे आमच्या लायफान खूप पुरातन काळापासून नॅचरली येताले, पण हळूहळू जशें प्रगती जाली मनशाची तशें हळूहळू आयुर्वेद जिवनशैलींतल्यान कमी कमी जायत गेलो.
आणि त्याचो परिणाम आता आमी पळयता की खूब आधुनिकता किंवा अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी म्हणजे मनीस इतलो मशिनाच्या आधीन जाला की फिजिकल एक्टिविटीज खूब कमी जाल्या, बरो डायट किंवा बरी लायफस्टायल ही खंय तरी कमी पडटा आनी ताका लागून इनफर्टिलिटीच्यो केसीस दिसान दीस वाडत आसा. आणि इनफर्टिलिटीच्यो केसीस वाडटा त्याच बरोबर सिझेरियन सेक्शन्स हे सुद्दां वाडलेले आसा त्याचें प्रमाण, म्हणजे नॉर्मल डिलिव्हरीज खूब कमी प्रमाणान जाता किंवा भुरगो अनहेल्दी जाता आणि गतिमंद मतिमंद अशे प्रकार सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणान आज समाजान दिसता. तर ह्या एका गोष्टीक लागून गर्भसंस्कार हो खूब म्हत्वाचो. म्हणजे गर्भसंस्कार म्हणजे फक्त गर्भाचेर संस्कार न्ही, तर ताजे पयलीं बीज संस्कार म्हणून आसता. तर एखादे कपल जेन्ना प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग करता तर त्या प्लॅनिंगा पासून त्या दोगांयचें शरीर हेल्दी दवरप आणि त्यानंतर जे गर्भाक इम्पॉर्टंट अशे सीड्स जेका आमी म्हणटा स्पर्म आनी ओवम हे खूब बऱ्या क्वॉलिटीचे. आमकां खबर आसतलें की सीड बरें आसत जाल्यार तेजें झाड बरें जाता आनी मागीर फळां बरीं येता. म्हणजे बीज क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गर्भसंस्काराच्या माध्यमांसून किंवा बीज संस्काराच्या माध्यमांसून स्पर्म आनी ओवम क्वॉलिटी इम्प्रूव करपा खातीर आमी त्या कपलांक गायडन्स दिता डायटाचे आनी लायफस्टायलाचे. ऋतूनुसार जशें हांवें पंचकर्म सांगलें ते पंचकर्म त्या ऋतूनुसार ते पंचकर्म करून शरीर शुद्धी करता आणि त्यानंतर प्रेग्नन्सीचें प्लॅनिंग जाता. प्रेग्नन्सी एकदा कन्सीव जाल्या उपरांत प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह जाल्या उपरांत गर्भिणी परिचर्या म्हणून आयुर्वेदान सांगल्या. म्हणजे पहिल्या म्हयन्यापासून 9व्या म्हयन्यापर्यंत एक गर्भिणी आसा तिणें आपलो डायट कसो दवरचो, तिणें खंयच्यो खंयच्यो गोश्टी करच्यो किंवा आमी गोश्टी आयकल्या आसतल्यो पळय की अभिमन्यूचीच स्टोरी आसा की गर्भान आसतना ताणें तें आयकलें आनी युद्ध केलें बी किंवा बरीं बरीं एग्जाम्पलां गर्भसंस्कारची आमचे कडेन आसा. फॉर एग्जाम्पल बरे संस्कार जाल्या उपरांत बरे अपत्य आसा ते तयार जाता. शिवाजी महाराज आसा किंवा स्वामी विवेकानंद आसा की निश्चितूच हेंचे जे माता आसल्यो तांच्या गर्भाचेर खूब बरे संस्कार जाल्ले आनी अशे जे युगपुरुष म्हणू शकता आमी ते निर्माण जाले. तर ह्या गर्भसंस्काराचो परिणाम तसोच जाता की आपणाक जे अपेक्षीत संतती आसा तेजे शारिरीक गूण कशे आसचे त्याच प्रमाणे क्रिएटिविटी किंवा खंयच्या फिल्डान तेजी आवड ताका आसपाक जाय किंवा तो मल्टी टॅलंटेड जेका आमी म्हणटा असो जर भुरगो तयार जावपाक जाय. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आतां आमी इम्युनिटी जे आयकता म्हणजे व्याधी क्षमत्व वाडपाक जाय जाल्यार तेजी सुरवात ही बिजा पासून जाता, गर्भा पासून जाता. सो ह्या सगळ्याचें मार्गदर्शन आमी गर्भिणींक करता. त्यानुसार वेगवेगळे थोडेशे एक्सरसायजीसूय तितूर दिता. पेल्वीक फ्लोर एक्सरसायजीस आसता. मागीर मात्रा बसती म्हणून एक प्रकार आसा, योनी पिचू अशे वेगवेगळे प्रोसिजर्स आमी तांकां थ्रू आउट प्रेग्नन्सी पिरियड करता सो दॅट नॉर्मल डिलिव्हरी जावची आनी जे भुरगे जल्माक येतात ते हेल्दी जावचे आनी बऱ्या गुणांनी संपन्न आसचे असो तेज्या मागचो उद्देश आसा. आनी डिलिव्हरी जाल्या उपरांत सुतिका परिचर्या म्हणजे डिलिव्हरी जाल्या नंतर त्या बायलेन कितें आपली कॅर आनी बालक परिचर्या भुरग्याची कितें कितें कॅर घेवपाक जाय हे तितूर तांकां एक्सप्लेन केलें वता. आणि असो आमचो आनी एक प्रश्न आसा की आयुर्वेद हा पळय खूप कमी जायत होता. सो प्रत्येक भुरग्यां मदीं इंट्रस्ट निर्माण करपा खातीर कितें करपाक जाय, सो कितें करचें? हां, आयुर्वेदा कडेन कल एकंदरीतूच आमकां कमी दिसता किंवा एडमिशन्स ही आयुर्वेद फिल्डान कमी जाता किंवा MBBSाक एडमिशन मेळूंक ना म्हणून आतां डॉक्टर जावपाकूच जाय म्हणून खंय तरी आयुर्वेदाक एडमिशन घेतले वताले. पण आतां हळू चित्र बदलता. आयुर्वेदाक खूब बरो स्कोप आसा असो आमी म्हणू शकता किंवा आमी तो स्कोप निर्माण करपाक जाय. कारण आयुर्वेदा जशें हांवें सांगलें इट इज अ सायन्स ऑफ लायफ. म्हणजे तुमकां स्वताचें जीवन बरें करपाक लागून सुद्दां आयुर्वेदा खूब मदत करता, आयुर्वेद शास्त्र मदत करता. डॉक्टर आमी नॉर्मली लायफान आमी आयुर्वेदीक लायफस्टायल म्हणल्यार लायफस्टायलान आमच्या आयुर्वेदीक कशें युजफूल करपाक शकता? ॲक्च्युली युजफूल कसं करपाक शकता म्हणच्या पेक्षा आमी ॲक्च्युली आयुर्वेदा डे टू डे लायफान आमच्या फॉलो करता. कारण आमचे जे वेगवेगळे सण आसा दॅट इज नथींग बट दे गीव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ ऑर दे गीव मेसेज रिलेटेड टू हेल्थ. आमचें आरोग्य बरें उरपा खातीर हे सण उत्सवांची रचना जी आसा ती ऋषी मुनींनी केल्ली आसा आनी ताच्या थ्रू आमी आयुर्वेदा ॲक्च्युली नकळत फॉलो करता. फॉर एग्जाम्पल आत्तां गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडव्याक आमी जे कडुनिंबाचो प्रसाद घेता म्हणजे कडुनिंबाचे तीर्थ घेता गोंयान किंवा कडुनिंबाच्यो टॅबलेट्स टायप करता आनी त्यो प्रसाद म्हणून दिता. इट इज नथींग बट
आता आमी जशें म्हणटात इम्युनिटी वाडोवपा खातीर हे सप्लिमेंट्स घेवंक जाय, च्यवनप्रकाश घेवंक जाय, पण अशें ना. ही इम्युनिटी कशी वाडटा तर जेन्ना आमी त्या त्या ऋतूनुसार आहार घेतात, त्या ऋतून जी फळां फुलां आमच्या भोवती तयार जाता किंवा निसर्गान जी तयार केल्या तेजो वापर जेन्ना आमी आमच्या आहार विहारान करता तेन्ना आमची इम्युनिटी ही तयार जाता. ते कडुनिंब जे आमी गुढीपाडव्याक घेता, गुढीपाडवो चैत्र म्हयन्याची सुरवात जाता आणि तेन्ना जेन्ना आमी समाजान पळयता तेन्ना ह्या ऋतून स्कीन डिजिजीस खूब प्रमाणान दिसता. म्हणजे वेगवेगळे फंगल इन्फेक्शन्स आसा कारण वातावरणान ह्युमिडिटी वाडटा आणि ह्युमिडिटी वाडल्या कारणान घाम वाडून फंगल ग्रोथ जाता आणि फंगल इन्फेक्शन्स जाता. तर आमच्या ऋषी मुनींचो विचार कितलो सायंटिफीक आसलो पळय की त्या ऋतून अशे रोग जाता आणि ते जावंक जायना म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी हे कडुनिंबाचो प्रसाद म्हणून दिलो. तो फक्त गुढीपाडव्या दीस न्ही तर फुडें एक म्हयनो 1.5 म्हयनो पर्यंत आमच्या आहार विहारान आसपाक जाय. इन द फॉर्म ऑफ चटणी, कडुनिंबाची चटणी करूं शकता किंवा कडुनिंबाची पानां आसा तेजो काढो करून ते उदक न्हावपाक वापरप अशें जर केलें किंवा कडुनिंबाची पानां आसा तेजो धूर घालप जेका आमी सांजचे गोंयान बऱ्याचशा घरांनी सांजचो धूप दाखयतात देवाक. तर तो धूप दाखयता आसतना त्या त्या ऋतूंतली वनस्पती जर घालत फॉर एक्झाम्पल कडुनिंब आतां चैत्र वैशाखान घालत जाल्यार वातावरण शुद्ध जाता. कडुनिंब एंटी मायक्रोबियल प्रॉपर्टी आसा तेका. सो अशे वेगवेगळ्या सणांच्या माध्यमांसून वेगवेगळ्या आरोग्य रिलेटेड मेसेज आमकां मेळटा आणि ताच्या थ्रूच आमी आयुर्वेद फॉलो करता. अशी खूब एग्जाम्पलां आसा वेगवेगळ्या सणांची आणि त्यानुसार आमचें आरोग्य नकळत बरें उरता. फॉर एक्झाम्पल आतां पावसाळो येतलो जून म्हयन्यान आणि तेन्ना तायखिळ्याची भाजी खूब प्रमाणान जाता. तर तायखिळ्याचें संस्कृत नांव आसा चक्रमर्द. चक्र मिन्स चक्राकार, गोलाकार आणि मर्द म्हणजे गोलाकार स्कीन डिजीज जी जाता जेका रिंगवॉर्म इन्फेक्शन म्हणटा तेजो नाश करपी म्हणजे चक्रमर्द म्हणजेच तायखिळो. सो तायखिळो जर आमच्या आहारान आसत किंवा ते पानांची बियांची पेस्ट करून जर ह्या रिंगवॉर्म इन्फेक्शनाचेर लायली जाल्यार ते खूब फास्ट हील जाता अशें आमी नोटीस केलां आणि आमी दर वर्सा हेजो प्रयोग करता. सो निसर्गाक धरून जगप किंवा अशें म्हणटात की पिंडी ते ब्रह्मांडी म्हणजे जशें निसर्गान आसा तसोच निसर्ग मनशाच्या शरिरान आसा. सो जेन्ना मनीस निसर्गाक धरून जगता, निसर्गाचे ज्यो वनस्पती प्राणी हेंचें संरक्षण करता, तेंचें संवर्धन करता आणि आपलें लायफ जगता तेन्नाच एखाद्या मनशाची व्याधी क्षमत्व बरें आसतलें आणि तेजें आरोग्य हें बरें उरतलें. डॉक्टर जशें तुमी सांगलें पळय आयुर्वेदिकान स्पेशलायझेशन आसता म्हणून, सो तुमचें स्पेशलायझेशन कशें आनी कितें आसा? स्पेशलायज्ड प्रॅक्टीस म्हणटा ती आयुर्वेदान हांव आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा जी आसा स्पेशली बस्ती चिकित्सा ती मोठ्या प्रमाणान म्हज्या पेशंटांक वापरता. त्याच प्रमाणे गर्भसंस्कार जेचें हांवें एक्सप्लेनेशन दिलें ते गर्भसंस्कार युनीट आमी दीनदयाळ आयुर्वेद चिकित्सालयान सुरू केला. सो गर्भसंस्कार करता आणि विद्धकर्म अग्निकर्म म्हणजे इन्स्टंट रिलीफ दिवपी जे ट्रिटमेंट आसा ते तितूर प्रॅक्टीस करता. त्याच प्रमाणे आयुर्वेदाचें औषधीकरण किंवा प्रॉडक्ट्स प्रिपरेशनूय एका वैद्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट. तर अशे प्रॉडक्ट जे यूज जातले डे टू डे लायफान फॉर एक्झाम्पल उठणे आसा जे आमी फक्त दिवाळेक वापरता पण तशें नासून साबणा ऐवजी आमी एक्चुली उठणे वापरपाक जाय म्हणजे सो दॅट कॅमिकल यूज खूब कमी प्रमाणान येतलो. सो वेगवेगळ्या ऋतूनुसार वेगवेगळी उठणी जी आसा ती तयार करता. आणि त्यानंतर अभ्यंग तेल, अभ्यंग हो एक आयुर्वेदातलो खूप महत्वाचो मुद्दो आसा. अभ्यंग करपाक अभ्यंगम आचरेत नित्यम म्हटलां म्हणजे बॉडी जर स्कीन हो सगळ्यान व्हडलो मेजर पार्ट आमच्या बॉडीचो. सो ती बरी उरपाक अभ्यंग आयुर्वेदान सांगला. सो ते अभ्यंग तेल तयार करता. सो अश्यो थोड्यो थोड्यो आयुर्वेदांतल्यो गोश्टी आसा ज्यो म्हाका आवडटा त्यो प्रॅक्टीस करता. डॉक्टर तुमच्या आमकां जर्नीसून खूब कितें शिकपाक गावलें. तुमकां दिसता की आनी तुमचें कितें उरलां सांगपाचें आमी कमी डिस्कस केलें कितें उरलां अशें आसतलें? उरला इन द सेन्स एक मेसेज दिवपाक सोदता की आयुर्वेद शास्त्रा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आमचो बदलपाक जाय. म्हणजे आयुर्वेदा शूड बी वन ऑफ द मेन स्ट्रीम्स ऑफ ट्रिटमेंट किंवा आमच्या लायफाची एक म्हत्वाची शाखा आसपाक जाय कारण आयुर्वेद इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजिजीस. सो लोकांनी आपली प्रकृती जाणून घेवपाक किंवा आता त्रिदोष वात पित्त कफ हे सगळ्यांक खबर आसा पण त्या दोषांच्या प्रिडॉमिनन्सानुसार प्रत्येक मनशाची प्रकृती आसता आणि त्या प्रकृतीनुसार जर ताणें आपलो डायट दवरलो आपली लायफस्टायल दवरली जाल्यार तेजें लायफ हें हेल्दी उरूंक शकता. सो आपले जे हेल्दी लोक आसा तेंच्यांनी आपले हेल्थ मेंटेन करपा खातीर आयुर्वेदा कडेन येवचें. तशेंच आयुर्वेदान जशें हांवें सांगलें की इन्स्टंट रिलीफूय आसा. सो पंचकर्म चिकित्सेचो अनुभव घेवपाक जे
जाणकार वैद्य आसा तेंचे कडेन मुद्दामून येवचें आनी आयुर्वेदाची लायफस्टायल आपल्या आचरणान हाडची. तुमच्याकडून एक युथांक मेसेज वयची स्पेशली गोयच्या फायनली. हां, गोंयच्या युथां खातीर मेसेज म्हटल्यार आमची वेगवेगळी भारतीय शास्त्रां आसा जी खूब समृद्ध आसा आनी आज आमी पळयता की फॉरेनर्स जे आसा ते आमच्या शास्त्रांक खूब उखलून धरता आनी जेन्ना फॉरेन कंट्रींतल्यान एखाद्या शास्त्राक उखलून धरलें वता तेन्ना आमी तेजें महत्व जाणटा किंवा तेज्या मागीर आमी तें फॉलो करपाक वता. तर अशें नसून आमची भारतीय शास्त्रां ही खूब श्रेश्ठ आसा आनी एखादें तरी भारतीय शास्त्र शिकपाचो प्रत्येक तरुण तरुणीन प्रयत्न करचो. म्हणजे आयुर्वेद शास्त्र आसा, ज्योतिषशास्त्र आसा, योगशास्त्र आसा किंवा भारतीय संगीत आसा, नृत्य आसा, तर ही भारतीय शास्त्रां शिकची आनी जर आमकां शिकपाक शक्य ना तर एटलिस्ट अशा शास्त्रांच्या विरुद्ध जेन्ना लोक उलयता तेन्ना तांकां आन्सर करपाक आपली केपेबिलिटी आसपाक जाय किंवा आपल्या सायन्साचें आपल्या शास्त्राचें श्रेश्ठत्व दाखोवन दिवपाची कॅपॅसिटी तरी आमच्या भारतीय तरुण तरुणां कडेन निश्चित आसपाक जाय. कारण आमची ही शास्त्रां म्हणजे मायथॉलॉजी न्ही तर हेंच्या फाटल्यान लॉजीक आसा, हेंच्या फाटल्यान सायन्स आसा. सो तेजें महत्व पयलीं आमकां कळपाक जाय आनी आमी जेन्ना त्या शास्त्रांक श्रेश्ठ करतले किंवा त्या शास्त्रांचें महत्व आमकां पडटलें तेन्नाच आमी तें दुसऱ्यांक सांगूं शकता किंवा ती शास्त्रां आमकां मोठी करूं शकता. डॉक्टर तुमच्या जर्नीतल्यान म्हाका खूब गजाली शिकपाक गावले. तुमी वेळ दिल्या बद्दल आनी स्पेशली म्हाका एक थँक्यू म्हणपाक जाय दिसता. एक म्हाका दिसता एक 3 म्हयने जाले इंटरव्यू आयज घेवया फाल्यां घेवया पेंडींग आसलें. तुमी आयज स्पेशल टायम दिलो आनी तुमची इतली जर्नी सांगल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. हां, तुकाय थँक्यू म्हणटा की युनिक अचिवर्स चॅनल थ्रू तुवें गोमंतकांतल्या खूब बऱ्या बऱ्या तरुणींक समोर हाडले. म्हणजे त्यांची ओळख आमकां जाली आनी आयुर्वेदाचे म्हणजे स्पेशली मेन्शन करीनशें दिसता की वैद्य सौम्या भुजले जी इंटरव्यू पयली सो ते एक वेगळ्या फिल्डान योग फिल्डान काम करता सायंटिफिकली ते खूब आवडले आनी अशें नेटवर्कूय आमचे तरुण तरुणींचे एकमेकां वांगडा वाडूं शकता तुज्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान. सो आज तुवें म्हाका हांगा उलोवपाची संदी दिली तुज्या चॅनलार त्या बद्दल तुजे आभार व्यक्त करता. धन्यवाद.